देशाचे फ्लॅग हॉस्टिंग करप ऑपोज करप ही गजाल आसा. अशा पद्दतीची राष्ट्रविरोधी भावना कोणाकडल्यान सपोज घेवची ना. हांवें तेंच्यांनी विरोध केला तांचेर कडक एक्शन घे म्हणून ऑलरेडी इन्स्ट्रक्शन दिला. नेवीन पयलीं आमकां इन्फॉर्म करूंक नाशिल्लें, पण जशें इन्फॉर्म केल्या उपरांत हांवें पुलीस डिपार्टमेंट इन्स्ट्रक्शन दिला. अशा पद्दतीचो प्रकार गोंयांत केन्नाच सपोज जावचो वयचो ना. आज नेवीच्या मार्फत तांकां खरें म्हणल्यार काल आयज आनी फाल्यां अशे तिनूय दीस ते फ्लॅग हॉस्टिंग जावपाक जाय. तर आज 100% थंयसर फ्लॅग हॉस्टिंग जातलें हाजेर हांवें म्हज्या होम डिपार्टमेंटाकूय इन्स्ट्रक्शन दिलां आनी त्या जाग्याचेर तिरंगो भारताचो झेंडा जो आसा तो थंय लहरायलो. आय डोंट नो एक्झॅक्टली इन्क्वायरी करूंक लायला की तेंच्यांनी असो प्रकार कित्याक केलो हाजेर तेंचे कडेन आमी इन्क्वायरी